याफुडें जीएमसीची एकूय ब्लड टेस्ट भायर जावची ना म्हणून भलायकी मंत्र्यान उतर दिला। जीएमसीत नवीन मशीनां हाडल्यात, ज्यो टेस्ट भायर जातल्यो त्यो आतां जीएमसीतूच करतले। भलायकी खात्यान गोवा एंटीबायोटिक्साक डीडीएसवाय येवजणेंतल्यान ब्लॅकलिस्ट केला। ते खंय वखदां पावोवपाक कळाव करतात। 3-4 कडे आयसीयूची फेसिलिटी कम्युनिटी एंड प्रायमरी हेल्थ सेंटरान करपाचो आमचो प्रयत्न आहा। एक म्हणजे वाळपय आयसीयूची फेसिलिटीज आउटसोर्स करपाचो हांवें घेतल्या हातीन। वाळपय फेसिलिटी आसा फॉर आयसीयू पूण चालू जावंक ना। म्हापश्यां आसा, चालू जावंक ना। फोंडा आसा, चालू जावंक ना। आनी हॉस्पिटल नव्या हॉस्पिटलान बी ते आमी इन्क्लूड करून आनी बिचोली ह्या हॉस्पिटलान आमी ह्यो आयसीयूची फेसिलिटी उपलब्ध करून आउटसोर्स करून वी आर हॅविंग सेटिंग अप MICU इन गोवा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट दॅट वॉज मिसिंग इन गोवा मेडिकल कॉलेज। जीएमसीत मेडिकल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट घालतले। ते भायर म्हत्वाच्या सरकारी हॉस्पिटलान आयसीयू सेवाय आउटसोर्स करपाचें थारला। डीडीएसएसवायचे अंडर गोवा एंटीबायोटिक्साक ब्लॅकलिस्ट केल्या। गोवा एंटीबायोटिक्स हे कंपनी जी आहा हांकां शोकॉज नोटीस दिल्ली डीडीएसएसवायान। डीडीएसएसवाय चलोवपी आमचे टीपीएन तांकां शोकॉज नोटीस दिली कित्याक दे हॅड स्टॉप डिस्पेन्सिंग ड्रग्स। जर डिस्पेन्सूच जायना 15-15, 20-20 दीस मेडिसीन तर आमी कितें करपाचें? PTINR जे बेसीक टेस्ट आहा मणिपाल हॉस्पिटलान कंटिन्युअसली वयता। आतां ते बंद करपाक लायलां कारण फुडले 4 दिसान PTINR चे टेस्ट गोवा मेडिकल कॉलेजान अवेलेबल आसतले। बॅकटेक म्हणून मशीन आमी घालता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।